जुवारीची दुसरी 4 लेन उक्ती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हस्तुकी लोकार्पण रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि परवऱ्याच्या 4 लेन फ्लायओव्हरच्या कामाची बुनियाद। कळंगुटे भागातल्या 11 बेकायदेशीर डान्स बारांक सील परवानगी काढली। व्यावसायिक आस्थापना सील मारपाचे हायकोर्टाचे शिटकावणे उपरांत सरकारी यंत्रणा लागली कामाक। बेकारी वाढिल्ल्यान संसदेत सिक्युरिटी मोडून घुसखोरी काँग्रेसच्या राहुल गांधीचो आर्ग्युमेंट। खासदार निलंबन प्रकरणात इंडिया अलायन्सची देशभर निदर्शना। गोंयांत आझाद मैदानार मनोज आणि भोमकारांची सरकारी अधिकाऱ्याआड एसटी आयोगाकडे कागाळ। भोमा आंदोलन करतल्यांक अधिकारांचो गैरवापर करून उखलले। गोविंद म्हणटा 3च घरां पुनर्वसन करता। 4 वर्षात 12,000 कोटी खर्च करूनय वीज पुरवण्यात सुधारणा ना। उद्योगिक मळार वीज बिलांचेर 1000 मायज डिफॉल्टर वसुली करपाक सरकार अपेशी। युरिन सरकाराक सोल्लो। पुर्तुगेज पासपोर्ट घेऊन भारतात रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्व दिवचे चर्चिल करतलो। प्रधानमंत्री मोदी कडेन लेखी मागणी। लोकसभेक रावपाची खंय चर्चिलाक उमेद उरिल्ली ना। तिळारी कालव्याचे दुरुस्ती काम झाले पुराय। शेनवार सावन पंपिंग सुरू। 30 दीस कालवो आशिल्लो बंद। परवरेकारांक थाकाय मेळटली म्हणटा WRD मंत्री। म्हापशा कोलवाळे क्रायम ब्रांचीची जुगार अड्ड्याचेर धाड। 8 जणांक अटक। 4 लाखांची रेड। शिवानी राजावताचे केशीत उपजिल्लोधिकाऱ्यान चौकशेचो अहवाल दिलो। वास्को पोलिसांक फामिलीक खुनाचो दुबाव। महाराष्ट्रात एक्सायज खात्याच्या धाडीत गोयचो सोरो जप्त। 82 लाखांचो सोरो आणि ट्रक जप्त। ड्रायव्हराक अटक। जम्मू काश्मीराच्या राजौरीत लष्कराच्या ताफ्याचेर आतंकवादी हल्लो। 4 जवान शहीद। 2 जवान जखमी। जैश ए मोहम्मदाचे आतंकवादी। दोंगरांनी सोद चालू। लिकर पॉलिसी स्कॅमात आपाचो खासदार संजय सिंगाक दिल्ली न्यायालयान जामीन न्हयकारलो। आदलो पालवी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 19 जानेवारी मेरेन कस्टडीत। लक्झरी जेटान दिल्ली। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मंत्री प्रधानमंत्र्याकडे दुष्काळाची मजत मागूंक गेल्ले लक्झरी जेटान दिल्ली। व्हिडिओ व्हायरल। भाजपान सोडले। एनडीआरएफान तामिळनाडूत हुवारातल्या 42,000 परस चड लोकांक काढले भायर। केंद्रान दिल्लो 900 कोटींचो आधार निधी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची माहिती। सर्वोच्च न्यायालयाचो रेकॉर्ड 2023 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान 52,000 वयर केशी काढल्यो निकालात। फाटल्या 6 वर्षांत सगळ्यांत चड। दोतोरांक 2 वर्सां जेल। नव्या कायद्याप्रमाण पेशंटाकडे दुर्लक्ष केल्यार दोतोरांक पडटली 2 वर्सां बंदखणीची खेस। छत्तीसगडाचो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साईन मंत्रिमंडळाचो केलो विस्तार। 9 आमदारांची मंत्री म्हणून नेमणूक। WHO आदली मुखेल शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन म्हणटा नवो कोविड JN1 व्हायरस साधी थंडी जोर न्ही। व्हायरस वेलेवर घेऊ नकात। कमर्शियल LPG सिलेंडर 39 रुपया 50 पैशांनी देवलो। घरगुती गॅस सिलेंडराचो दर मात आसा तसोच। पर्रा फेस्टिवल ऑफ स्टार आणि फेस्टिवल ऑफ लाईट स्टेट फेस्टिवल म्हणून घोषित करचे आमदार मायकल लोबोची मागणी। दखल घेता मुख्यमंत्र्याचे उतर।